ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. GSB समाजांतू प्रति एक क्षेत्रांतू आमगेले अचिवर्स आसाची म्हणून प्रति एक एपिसोड इंटरव्यू करतना सांगता आसता. बँकिंग जावन आसा पुरो, बिजनेस जावन आसा पुरो, इंजिनियरींग, डॉक्टर खंयचेय क्षेत्र पळयता वचची आमगेले आमचे गेले ते एकलोपणी मेळटा. सिनेमा क्षेत्रांतूय आमगेले जन आसाची तसले एक व्हड व्यक्तीक घेवन आयची इंटरव्यू हांव करता आसा. आज आमगेलो ಒಟ್ಟು दिनेश मंगळूर, दिनेश पै हन्नी जाल्यार दिनेश मंगळूर म्हणून आमगेले स्क्रीन नांव जालें. कशें जाल्लें असल पूरा विशय उलोवचें आसा ताजे फुडें हांव तांकां मोगान नमस्कार सांगता. नमस्ते. नमस्ते दिनेश माम, मस्त वर्स देखून आमी पळोवचें. पळयतना हांव सान आसतना म्हगेले आनामान सांगचे तो आमचे गेलो ना बा आमचे गेलो न्ही अशी कन्फ्युजन. पयलीं KGF ते येतना आमकां कन्फ्युजनाची आमची गेली की न्ही की खंय आमची गेली उरलेले पळय न्ही जाल्यार आमची गेली म्हण मस्त जन सांगताची म्हण. हें दिनेश पै आशिल्लें, दिनेश मंगळूर कशें जाल्लें? हां ते असल प्रश्न म्हाका मस्त कडेतान आयला. आतां हांव एक्चुली आमी मूलतः सालिग्रामची निगले फुडली जण मुला ओके. त्या टायमार खंयची एक हाजेरी आमी घाटवैरी गेली म्हणून जालें नगरा होसनगरा थंय संपेकट्या म्हणचे एक गांव ओके. थंयक सोडता थंय एक प्राथमीक शिकवण त्या सकट थंय जाल्लें. सो देन आफ्टर म्हगेलें ट्रॅवलिंगची जावन गेलें. थंयच्यान वापस कोल्लूरा गेल्लो, थंय इतले एक 8 क्लास केल्लो ओके. उडपा आयलो, उडपान तूं पियूश जाय केल्लो. ते खंयची हाजेरी फिल्म इन्स्टिट्यूटा सेर्वुका म्हणून जाल्लें. बेंगळुरा गेल्लो, फिल्म इन्स्टिट्यूट सेर्वलो. फिल्म इन्स्टिट्यूटान भायर आयल कुडले इतले सकट मिडिया नाशिल्लें. आमकां आतां जरी कॅमेरा मेळ्ळे वय तर जाला रे पळयतना पुरा हाय बाय लायक अशी सांगता एक ना खंयची एक फोटो स्टुडियो वचून घेवन फोटो काडून घेवची आमगेलें हें आशिल्लें. मिडिया म्हळ्यार तितलेची उलयताची पेपरार येता. सो त्यांनी इमेजिन करतना ओके सिनेमा इन्स्टिट्यूटातले कुडले काम सुद्दां दिताची कसं काम असं म्हणून घेवन गेले जाल्यार फिल्म एक्टिंगाक जाल्यार फिल्म एक्टिंग तितले सकड अवकाश नाशिल्ले तेन्ना. तेन्ना ओके असिस्टंट डायरेक्टर की अनेकलकी कसं की जावन सर्वुका त्या टायमार व्हड जण आसताची कसं की चूक करून आसता ओ तावळी हो निमगेल पळय ते खंय दवरली ओ सेलेक्ट टवल ते थंय दवरली कोण रे दिनेश तांचे दिनेश तेची कोडयाल तानो सॉरी मंगळूर तान आयलो न्हय मंगळूर तान आयलो तागेले ताणी दवरली ते मंगळूर बरें आयली ओके. ताणें पयलीं पळोवंक गेलो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो पुरा जावन थंय आशिल्ली पुरा ए मंगळूरू मंगळूरू बा अशी. ताका सांगचे जियोग्राफी म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. तूं बेंगळुराक आत्ताय गेला रे बेंगळुरान जन सकट कशी वचत तुका तूं हांगा तीर्थळीतान वता की हें बेल्ट कोस्टल लँड इन्क्लुडींग अरेमलनाडू बेल्ट आसना ते हांगा दोनी मिक्स जाला. वयली तुग्याची तुग्याची वयर वताची हें जावन घेवन हांगा तान अप टू तूं कारवार केला हारीची बेंगळुरांत आमकां पोवचें मंगळूर कडेन व्हरूंक करेक्ट. ए बारी जागृती ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು अशी त्यावेळी एक खुश असतं ना मंगळूर म्हणून कडला नाव आयलें मंगळूर म्हणून नाव आयलें जाल्यार पै घालच्याक अवकाश मेळ्ळी कसं म्हणाला आनी वापस पै घालला रे. ऑलरेडी एक काम आयला म्हाका दिनेश मंगळूर म्हणून गुर्त धरताची दिनेश म्हळ्यार गुर्त धरनाची दिनेश पै म्हळ्यार हिची तेन्ना येताना पांय दवरताना मेटल नाशिल्लें चड. करेक्ट. नाही आनीक आतां आमी कशी लेखून आसा पुरो म्हणून जनान कसान लेखून आसा पुरो म्हळ्यार आमचे गेले समाजान तूं हें सिनेमा इंडस्ट्री नाक्का म्हणटले चड तुमकां सान आसतना सांगून आसा पुरो कसं ना मरे आमकां सांगिल्लें न्ही म्हणून. काली कोणकी उलयतना अशीच डिस्कशन जाला व्हड स्टेजार अननाक सरान उलयतना जाला ताजे खातीर सरनेम ज्यो काडची आवश्यकता पडली की म्हणून मस्त जन लेखताची ना 100% त्या खंयचेय ना स्वार्थ आशिल्ले कसं म्हळ्यार आमी अशी म्हणून गेलो प्रति एक जण आतां गेले मदर टंग फर्स्ट येतो आसता तुजो कसं नाही आलोचन केला ते ताका जाती म्हणून एक रजिस्ट्राक नांव दवरलें म्हणके तूं दिनेशू म्हणून कशें सांगचें
विंगड कसं नाव आहे तुका नाम त्या नाही तुम्ही तेच जाती त्या नाही तांते एक गुर्तत आहे तिथल्याची कशाची हे संस्कार हांगे ते चलता म्हणजे त्यातनं म्हाका तोंदरे येयले ओके आता पै म्हणकुले कसं जाता म्हळ्यार पुरा कडेची आमची गेलो सिनेमान तसं थंय कोण कोण की राबोवन वचपाची म्हणून आमची गेली म्हणची म्हणून थंय कोण गी येवन घेवन तुका एक कोण आत्ता कर्नाटक रक्षण वेदिके फुडें आशिल्ले कन्नडक्काची होराट वाटाळ नागराजू हानी पुरो आसताची तांणी पुरो कसं ना कन्नड सोडल्यार तांकां आनी कसं न्ही कुडकी येवन घेवन हिंदीन उलयल्यार आसना हांवें खंय की फातर पडतकी म्हणून भंय तशें हांगा हांव पयस जाल्लें का आमचे कडेन कोणी येवन घेयना पळय मम हांव अशें हें गांव म्हणा ते कोणी न्ही हें सकट पब्लिसिटीत नाका सद्या नाका म्हणून सोडलें तेन्ना हें नाव आयलें आजी तुमी कसं नाही अशें पुरो दिनेश माम मस्त एक सिनेमा इंडस्ट्रीन तूं आमगे येवीत म्हणून आमगेले यंगस्टर्सांक दाखोवन दिला पयलीं KGF तुमगेलो रोल शेट्टी रोल कसो आसा की मस्त इन्स्पिरेशन म्हणका म्हळ्यार मस्त तुमी स्ट्रगल कोरून 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 एक लेवलाक एक व्हडले स्टार जाले हेच्या हाजी कितली खूश आसा ह्या इंडस्ट्रीन तितलें नांव घेतिलें सिक्कापडे खूश आसा मस्त जाणां सांगून आसता कशें तूं अशें हाजी तानू भायर येवन गे न्हू हें करतलो लागलो न्हय म्हण गे न्हू मिगेल केन्नाय श्रीमंतीक शिकवण जावन गेला श्रीमंतीके शिकवण म्हळ्यार दुड्ड आसूं न्हू थंय दुड्ड घाल न्हू हांगा डोनेशन बोर न्हू हो आम द सेफस्ट गाय इन द वर्ल्ड यार यू टू सी न्ही ते म्हळ्यार फॅशनाक घुसकर तशी उलयताचे आतांय आमी केलो उपरांत चड इंग्लीश एका विंगड खंयची लँग्वेज यूज करता म्हळ्यार आमगेली एक स्वार्थ भायर घालचे म्हळ्यार म्हाका गोतास हें सकडेच म्हाका स्टडी जाल्या तूं थंय शिकयल्ली हांगा ते भाई बेसिकली आमी पुरा आमची गेली म्हणाची की बिजनेस ते व्यवहार एका देवस्थान की हें सकड आसता तें पुरो मिक्स जावन गेलो हें सिनेमा पुरा म्हणचे हें खंय तान आयलें म्हण घेवन पुरो जाण एक एक आसता तशी हांव एक्चुली कोर्स केल्ले एक्चुली हांव PUC सेकंडांत रिजल्ट पळोवच्या वचच्या तेन्ना ऑनलायन रिजल्ट पुरा कसं न्ही नाशिल्ले कॉलेजा वचून तुमकां नोटीस बोर्डान घालता न्हय तेन्ना आमगेलें ना हें आसता रोल नंबर त्या पुरा पळोवन घेवन वचचे ओके कॉलेजा एंट्री जाता तो हिस्ट्री मातसो भायर येता ओ कसो हांव कसो रँक आयला हांवें गुता अशा पुरो ना तितले बरें न्ही न्हू हांव कितले बरें येयला लायक करून म्हळ्यार थँक्यू म्हळ्यार येयलो उलयताले मस्त जाण आसाची नोटीस बोर्डार गेले ओके केसा म्हळ्यार रे त्या वर्स हिस्ट्रीन मुगेलें कॉमर्स हिस्ट्रीन तूं हांव डिस्ट्रिक्टाची हायेस्ट मार्क घेतला त्या हिस्ट्री मातशा खुशी ओके कडे पळयलो हां हिस्ट्री कितले 86 तितलेची ताचे चड न्हय आतां 98 99 म्हूण गेलो 625 इज इक्वल टू 625 आसता रे तांतू एक एग्जाम जावका म्हूण घेवन जाल्यार 100 आमी केलो सांगचेच पळय 200% म्हूण हांव केन्नाय सांगता दॅट इज अ रॉंग म्हूण गेलो 100 100 जावका 200 जाल्ला रे ते ओवर वॉमिटींग ते अशी हें करतना पळयलें गेला सब्जेक्ट एकोनॉमिक्स लायक आसा हिस्ट्री लायक आसा इंग्लीश लायक आसा पुरा अकावंटन्सींत म्हाका 17 मार्क आयला डामार वे तेन्ना आनी एक वर्स वेट करता ते नेक्स्ट सप्लिमेंटरी म्हण आसता रे ते आनी रिवॅल्युएशन हें सगळें बोर्ड नाशिल्लें तेन्ना सगळें घालका म्हूण घेयना कसो म्हळ्यार ना ते खंयचेची वे नॉट इजी आतां फोनान तूं ते बॉम्बेन तशें मात जायना हें आमकां ते ट्रेन न्हय 3 दीस फुडेंची आमी कशें कितें करता फोनाक कसं न्ही बूक करता हें करतना STD करता विंगड गांवान जाल्यार ट्रंक कॉल म्हणून अशें ओके न्हू बसलो घर लेगी जाल्यार आसता माय कसं न्ही गेल्ले म्हणून एक बेजार पुणगी पुरा जाणां आसता माय कळयला कसं करचें पेपरचे किंवा वाचूचे अभ्यास आशिल्ले आनी ते काय हाडयले आतां शॉप मिनिस्टराचे अशें म्हण ताच्या कितें फुडें म्हाका इडिपस म्हूण घेवन नाटक सकट इश्ट ना अशें म्हाका हांव ब्युटिफूल क्रिकेटर कॉलेजा आसतना हें खंयचें नाशिल्लें त्या खंयची एक संदर्भाक
आमगेले लेक्चरर इडिपस हें एनिवर्सरीक जालका म्हणून इडिपस नाटक करेलो तांत इडिपसाल कॅरेक्टर म्हाका हें केल्लें ओके ब्युटिफूल पुरा हें जाल्लें लायक केला म्हणून तें एक मनांत आसता तितल्याची आनी एक्टर जावका तशें जावका कसं नासलो केन्ना हें अशें जाल्लें एक तें ॲड पळयलां आदर्शाचें कसं लायक हांव सेरवू न्हय म्हणून जाल्यार घरले सांगता तशें ना कसं म्हणून घरले कोणी सोडत तशी काम ना तुका म्हणून गेलें लंड जावं कोणीची तेन्ना हांव ना म्हाका कोलारात आनी एक इंटरव्यू आयला हांव इंटरव्यू वच काय कामाक वच घे ताका एक दूड वेवस्था केलींची म्हाका एक टिकेट आनी बूक केलें हांव बेंगलोराक गेल्लो वच्ची बेंगलोराक अशें जाल्यार कोलार म्हणून फडी सांगिल्लें जाल्यार थंय खंय वचून गेली इंस्टिट्यूटाक सेरवून गेलो एक वर्स केल्लो सो तशी जावन गेली हांव करेक्ट रेजिस्टर जावं ताई घरलेकी सांगून गेली हांव फिल्म इंडस्ट्रींत आसचो म्हूण गेली कडे रे महिना खर्चा का नाही तेच अशें कडे राहिली कुडले आसना हाक सेरवलो हांव खंयचे नागाभरणा लेगी आनी थिएटरान केन्ना तें हव्यासी रंगभूमी इट इज नॉट प्रोफेशनल गुबी विरणाल कंपनी नाही आतां तुमी म्हाका म्हणलें कुडल्या गुबी विरणा कंपनी आनीक कंपनी चिंदोडी लिला कंपनी म्हणून ते कंपनी म्हणजे ना आशिल्लें आमी नाटकां करताना बीविकारान तर हें बेनका एक रंगसंपदा एक सूत्रधारा हव्यासी नाटक रंगभूमी कसं म्हणल्यार तूं गेल्यार थंय नाटक रिहर्सल जाता सांजवाळे एका कापी च्या हें मेळटा इतलेची संबोळना जाल्यार तेन्ना सेरून घेतलें हांव असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून गेलें ते म्हळ्यार फ्रिलान्स ते परमनंट म्हणून गेले ते जातर एक वर्सा नंतर हांव दूरदर्शन कॅज्युअल फ्लोर मॅनेजर जावन गेलो आशिल्लो म्हळ्यार परमनंट न्हय म्हयनेक 10 दिवस काम ताकी तितलें सांबाळू तान तितले दिवस जीवन जालें ताज नंतर हांगा असिस्टंट डायरेक्टर काम करता आशिल्लो तांचें कितें प्रमोशन जावन गे न्हू तें काम करचें ताजें हें बॅक स्टेज मुगेल पुरो पळोवंक गे न्हू तो आर्ट डायरेक्शन करतालें कोरोनाकाचें म्हळ्यार घे वय जन्मजोडीची म्हाका मेळ्ळें सिनेमा फर्स्ट फिल्म ते शिवराज कुमार वय सुपर ड्युपर म्हाका आर्ट डायरेक्शनाक नॉट कास्ट्यूम डिझायनर हांव ते सकट भारी राजकुमार फॅमिली लागीं जाल्ले तांणी हें जाता गेल्लींची तशीची एक स्टेप आर्ट डायरेक्शन हें केलें ताजे मदें खंयची एक्टींग करच्या कोणी ना वगैरे करता गीता माधुरी हागेल केल्लें हांव फर्स्ट नागाभरणाल तातूंची चंदनान तेटो आसता कुरडू कांचाणा कोणी उत्ताली तूं वय ते दिल्लो कडेन एक आनीक खंयची दरा बेंद्रेली हें आयलें तें केलें तशी एक सन्ना पुट्टा कॅरेक्टर किचें अशें जालें ओके 2008 हागेलें आदिनगळू थंय तानू एक्टिंगा चड येतो गेलें सो कंटिन्यू केलें ಸೊ ತದಂದಕ್ಕೂ एक डॉन कॅरेक्टरची दिनಗಳೊಂದು डॉन म्हळ्यार थंय ते डॉनांतू वज्र म्हणून तशी म्हाका एक दिशे तुमगे वॉयसा खातीर तुमकां तें पार्ट मेळटा गेलें की म्हणून वॉयस एक बेज वॉयस तुमगेलें वय ते कसं नाही गॉड गिफ्ट म्हणटाची करेक्ट एका बाय बर्थ की म्हणटाची की ते खंयचे न्हय जाल्यार ते तातूंत एक हवा गुण तशी वतो आसता ताका मिगेल वटो आशिल्लो जावं एका नाटका प्रॅक्टीस जावं एका थंय केल्ले अभ्यास जावन आसा पुरो ते कडेन परमनंट उरतो गेल्ले ते एक स्टँड जालें यस आनी आर्ट डायरेक्शन इश्ट की एक्टिंग इश्ट म्हाका सिनेमा म्हळ्यार कुठले पुरा इश्ट ताजे मूलय आसना इश्ट म्हळ्यार कांय ना प्रत्येक म्हणल्यार म्हाका दाळिता एक न्हय दाळिता ही जावका हेंगल तन्ने हें म्हणजे एक आमगेले परमोळीचे रसम दिल्यार तंतूचे जेवण एक कोत देल रे लायक असो पळय तेवे जावका नाका म्हणचे खंयचे ना पुरा इतले इश्ट न्हय इश्ट आस इश्टा प्रकाराची वच्चे पुरो का त्या मुमेंटार हांव आतां कशें आसा आतां आर्ट डायरेक्शन म्हाका ताजे नंतर मस्त जण गेलीची आतां पुरो जण मस्त जण मुगेल तूं आर्ट डायरेक्शन करता तशें म्हणून न्हू ते कशें वंश पारंपर्य म्हणटा न्हय ते न्हय
ल्हान आसतना कितले माल आसता आशिल्ले म्हगेले एक गोर्डन ते हेचे केचे थंय पळोवंक गेले म्हणून जबाबदार आशिल्ले करची नव्हते थंय तांणी पळयताची जाल्यार तोय म्हगेले तशीच तोय एक्टर तोय डायरेक्शन करता ॲड फिल्म्स करता ब्युटिफूल आता हे गोडन पुरास की आर्ट डायरेक्शन पुरा वस्तू गिस्तू पुरा वय 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 खंय बँगलोरान खूब व्हड आशिल्ले जाल्यार हांव ते हें करता रे ते चड दिवस हें करची समनाय म्हूण हेंचे कडेन हें केल्लें आतां हो स्टार्ट केला आनीक कसन गोडन घेवन करून घेवन गोडन म्हळ्यार तेका रिसायकलींग तितलें केन्नाय आर्ट डायरेक्शन नवनवी घालून घेवन करूं जायना रिसायकल करता वस्तू तंतूची विंगड करची पेडल केली तशीची पेडंबूत जावन आसता येस आनी रिसेंटली सांगचे जाल्यार KGF एक व्हड रोल मेळ्ळी तुमकां वय आपास एक स्क्रिनार पळोवचें तसलें आनी सिनेमा खंडापटे हिट जाल्ले वर्ल्ड वायड गेले फिल्म कितले ताजी खुशी कितले आसा ताजी कितली खुशी आसा म्हळ्यार रे खुशी इज अ डिफरंट वे पळयत ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कसले तरी हें जालें की नुस्तें बसता लायक अशें तेवे अशें येता जाल्यार तूं केन्ना कसो इश्ट कसो ना कश्ट म्हणून घेवन कश्ट आसता इश्ट आसता तूं कितले सक्सेस मी हें करून घेवन दिली थंय KGF तितले क्लिक जालें कुडलें आसना म्हाका काय येयलें फस्ट प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार रे जन खुशी पवलेंची घरा लागची फ्रेंड्स आनी चिके दूरचे तांणी पुरा जाल्यार पुरा जनाक तेच सांगचे जियोग्राफी पुरा जनाक लायक आसला रे ते खंयचेची आलोचना शक्ती लायक आसता ते आतां मेजर जावन ते आतां पॉलिटिशन्सा जावपा कसो म्हळ्यार तांणी बॅलन्स करताले न्हू आतां थंय ते क्लिक जावन ताका तितले दूड आयले इतले दूड आयले म्हूण कुडले मिगेले गिरी निमित्तान सोडलालींची म्हाका 2 लक्ष भारी कश्ट आसतार दिताचे अप्पा ते आयिल्ले प्रोड्युसराक ताकल दूड ते आमकां तो कामाक घेतलो आमकां काम कसो करयलीची तितले दूड दिला आईल पुरा तो आमकां सगळं वांटतो बसतोय अशी सो आतां काय ना आसा आतां 6-7 पिक्चर रिलीज जावचे आसात ताजे नंतर तेची हागेले बुळी दवरूंक कडना ते केलें ना आतां हें मतोस ताजी सेकेंड पार्ट न्हय सेकेंड पार्ट आतां तशी म्हूण घेवन म्हळ्यार तेची कॅरेक्टर घेवन घेवन पुरा हें करता वसाची रिचर्ड एंटनी म्हणून घेवन आतां ते एक येवका शूट आतां बेंबीडाचं नाव काय येतोस द्वंद्वा म्हणून एक पिक्चर येतोस बिझी आसाची बिझीची जाल्यार तेची काय म्हाका चिकेत अनेक परकाय प्रवेश केला म्हगे ल्हान तूं परकाय प्रवेश म्हळ्यार वर्टिगो म्हणचे आतां एक हें जाताना राबली कुडले आसना एक्चुली माती उंची आसता स्टेज जावका हें वतो आसता येतो आसता आनी दिनेश मामाक लेक्कील तसले पूरा जल्ला की आनी काही एक मनांत कसं येस की अशें जल्ले जाल्यार आशिल्लें लायक आशिल्लें म्हण सांगून ना म्हाका तृप्ती आसा पूर्ती तृप्ती की म्हणून निमलेल्या रे न्हय केल्लें काम तृप्ती जातो आसता नेक्स्ट एक रावंडाक भोव थंय आसता ते एक जावका म्हण घेवन जाता ते केन्नाय हांव तेजे कडेन होल सोंग घेवचें आश कसं म्हण घेवन एक भावूट दवरून घेवची म्हळ्यार गुरी ते तितलेची सक्सेस जावं म्हूण घेवन भावूट धरताची सक्सेस पुरा जाल्यार रे भावूट ते वयताचे आमी एक्चुली ते तितले बीन आहा ना पुरा जनाक आशी मनीस किंता चड दुराशी न्हय ते आश आसल्यार आसता आमकां फॉलो करताले केलो ते स्टेजार येवन घेवन राबताचे हांव फॉलो करनासता काल एक्चुली अनंत नागाले 75 हक्का आमगे तागेल वटो हांव कळवल्ली दिवो सकड आसतना ते लॅक घालचे ओके हें स्टेजार येवका जाल्यार आमी कशी वचका जाता हें सकड अशें आशी खंयचेची नो मुक्ताया करेक्ट वेरी ट्रू आनी दिनेश माम मस्त जेन्ना यंगस्टर्स आतां सिनेमा इंडस्ट्रीक येता आसाची डायरेक्शन डिपार्टमेंट अशें पुरो एक्टींग अशें पुरो विंगड आतां आर्ट डायरेक्शन लिरिक्स बरयतले आसाचे आमगे समाजान तांकां एक मेसेज दिवची जाल्यार सिनेमा इंडस्ट्रींत येवन तांणी कसन अचीव करीत कशी करीत म्हणून तांकां एक मेसेज तूं खंयचेय गुरी दवरून घेतला रे एक अचिवमेंट जाला रे युअर सब्जेक्ट इज नॉट वन यू हॅव टू स्टडी पुरा सिक्का म्हळ्यार तांकां 100 मार्क्स न्हय एटलिस्ट ज्ञान आसता ताचें करेक्ट तेन्ना मात्र आसना तूं म्हाका
म्हाका हें गोतास म्हणगे न्हू आतां म्हाका निमगेलींची कोंकणी सिनेमा तूं करत म्हणून काली कैकेचे अशें तूं आमचे कोंकणी सिनेमा करता न्हय पळय कोंकणी सिनेमा केलो जाल्यार हांव कोंकणी वपाच स्टडी करता इतली वर्स म्हाका कशें आसा आमचे गेल्यान एक संध्या वंदन हें श्लोक सांगून घे न्हू एक सकाळीं 5 घंटे उठोन घे न्हू आप्पायची राग ताई पळयतो आसता हे गोड्या या रे हांगा म्हूण घे जाल्यार तूं सिनेमान तशी करतना केलो कश्ट करता आमकां आमचे गेली म्हळ्यार आमचे गेली तूं पळयता जाल्यार आमचे गेल्यान ते केलो वेरायटीज आतां जन पळयताना जावं एका सोयरीक पळयताना जावं लागून येत काय कशी हें ओ तांणी कोण तांणी द्वारकेकी शेणां पांयची हांगा पळयता गेल्यार ओके आतां कन्नडान ते गलाट जाता वच पळय ते आतां कन्नडान हांव रिपीट केल्यार म्हाका जेला घालताची FIR घालताची मुगेल कैकी जाल्यार तांणी सकट आमगे वट्टू आसताली तांकां एक नांव आशिल्लें म्हूण घेवन आमी सांगता आशिल्लीं बीन आहा तांकां तेच लेवलार कसं पळयतो ना आशिल्लींची कामाची हे ते तो आयल्यार मात्र आतां सुद्रांची म्हणटाची आमी न्हय तांणी रे थंय बस आतां आमगेले शेटी कॅरेक्टरा पुरो आमचे हे नाडगेंची रे जाल्यार तांकां नाडगेंची म्हळ्यार एक गौरव म्हळ्यार नाड व्हरू थंय ताणें येयली तेशी पुरा सो पूरा तुम्ही मना घालून घेवची कसले काम करताना तुम्ही यंगस्टर्स आसाची यात एक भजन्स की यानी की कॉन्सन्ट्रेशन आणि ताजे बग्गे एक कायक आसता कायक म्हळ्यार ते एक कर्तव्य ते अशीची ताजी वयरी भारी प्रिती आसता त्या प्रितीक हांव केली समूह म्हूण घे न्हू कसं लेखता तेन्ना बरयतो वचची तेची हातान बरयची नो टच स्क्रीन माइंड धायना टच स्क्रीनांत डिपेंडन्सी जाता हातान आशिल्लें वयतर जाल्यार तुका एक एक्सरसाइज एक नर्व्स पुरो हें जावच्या आनी ज्ञान चड पडटा हाजेरी तुगेले शिकवण्याचें तूक चड जाता अशी हांव केलो जाणां फॉलो करून घेवन अशें शेणगेन हें हाजेर आसा मिगेल हांव खंयचे येतर नाही विंगड जाणां पळयला रे आयला इतल्याची सो दुड्डू कायकान मेळका तुका दुडवान कायक मेळच्यानच दॅट्स अ मायंड ब्लोईंग करेक्ट वेरी ट्रू दिनेश माम मस्त उलयल्लीची आमी मस्त लेट करून तुमगेले इंटरव्यू घेतले मस्त वर्स फुडें घेवका आशिल्ले जाल्यार टायम आत्ता येयला अशीच विंगड विंगड प्रोजेक्ट्स तुमकां मेळ्ळो आनी काही चड नांव करायची म्हूण सांगून यूथ ऑफ GSP तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगता थँक्यू नमस्कार येस सगळ्यांक नमस्कार फॉलो दिस चॅनल GSP एक यूट्यूब सब्सक्राईब करायची कसं म्हळ्यार ते अनेक बूक अंगडींतल्यान हाड घेवन वाचूच्या सुरू करचे दॅट इज GSP ट्यूब ओके नमस्कार थँक्यू दिनेश मामाला उलयतना तांगेले पूतूय आर्ट डायरेक्शन एक्टिंगाक येतास म्हूण सांगलें तशीची आमगेलो टू सूर्य सिद्धार्थ पै मोगान घरांत पवन पै म्हूण आपयता सो सूर्या म्हूण हांव आपयता कितले अन्नाले अचिवमेंट पळयतना प्रेशर आसून आसता घरांत म्हळ्यार अन्नाले नांव पुरो जाणां गोतास आतां तुका सहज जावन निमगेताच तुवें एक्टींग करतास तुवें अन्नाल वरी कंचपुरा फिल्म मेळटा म्हूण प्रेशर दवर न्हय एक मनांत आसता आत्ताच्या काळाक विंगड रिती जनाक प्रेजेंट घेवप कसो पुरो प्लॅन्स आसा कसो आतां इंडस्ट्रीन तूं कितली स्टेजार पावल्याची 1 2 3 अशी स्टेज आसाची खंय पावल्याची म्हूण आमगेले एक वीक्षकांक सांग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर घरांत मात्र न्ही भायर चड आसता प्रेशर म्हळ्यार ತಂದೆದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ओके इन्फ्लुएन्स एक लेक्कार आसता जाल्यार तेंची प्रोफेशन कोण घेवन वचचा जायना इन्फ्लुएन्सांत वचून थंय ते रब्बो येता तितलेची मागीर करचें काम हांव ना त्या काम करता न्ही जाल्यार कसं नाही वर्क जायना त्या तूं म्हाका अन्नान फस्ट सांगिल्लें तूं फस्ट शिक्का तूं कसन करका ताजें पुरा शिकून घेवन मागीर फायदो व्हरका ताजे भितर तशी हांव हें करतना डिग्री टायमाराची हांव थिएटरा जॉयन जालो रंगार सरोबा म्हण एक टीम आसला आमगेले प्रमोद शेट्टी ऋषभ शेट्टी पुरो आसा तेंच टिमान तूं नाटक करचें स्टार्ट केलें हांवें जाला ते एक 13-14 इयर्स जाला आनी काही करता आसा लायक थोड प्लेस केला रंगमंटपा म्हूण एक टीम आयला अनभिज्ञ शाकुंतला म्हूण एक शो हांगा मंगळुरांत पुरा केल्लींच आमी तातूंत काळिदासल कॅरेक्टर मेजर कॅरेक्टर केला
त्या जात तरी सिरियल्स ऑब्वियसली एक स्टेप दवन घेनो सिरियल फर्स्ट केलो सिरियल तू पिशा शाद्रीला चक्रतीर्थ म्हणून एक सिरियल आयला त्याचे नेक्स्ट प्रीतींद अशोक शापाला त्याच करताना आता ऍक्टिंग म्हणून सोदून गेलताना हंग जवान खाणवाच का वय वय तशी ओके अन्नालोट आर्ट डायरेक्शन नानू ನನ್ನ कनसू म्हणून एक सिनेमा सूर्यकांती म्हणून एक सिनेमा प्रार्थना तर ಒಟ್ಟು उच्च असेल ना मला काम कसं नाही म्हणून पळून घेवच्याक त्या एक बेसिक आयडिया असेल ना तशी ओके आम्ही एक दोन कडे निमगिलींचे तीन कडे निमगिलींचे जायतं करून पळया तेन ताना आर्ट डायरेक्शन ना ॲक्टिंग पॅरलल जाऊन स्टार्ट करून गेलेलं ॲक्टिंग ಒಟ್ಟು होतं असं आता एक कलरफुल म्हणून एक सिनेमा केला लीड सेनापुरा म्हणून एक केला डेज ऑफ बोरापुरा म्हणून एक केला डेज ऑफ बोरापुरा रिलीज झाला लाईक गेले 45-50 डेज गेला आता सेनापुरा परांक 18 तारखे ट्रेलर लॉन्च असतं दीपावळीक सिनेमा ಎದುರ येता ते सोळ्यार आर्ट डायरेक्शन मुखर्जी कनसूಗಳು केला म्हळ्यार पुरो अन्नार वर केला म्हळ्यार तेन्ना एक हें आसलें युनियन तूं तांकां कार्ड आसता नातल्यार कार्ड असेल हान तूं करता म्हणून सांगून ओके ते जयेश ना म्हणून सांगून अन्नाल नावार केलं आत्ता इंडिपेंडंट जावन ओके कर येतं एक 4-5 सिनेमा जाल्ले स्टेप म्हणून सांगलें आतां गोतना ते स्टेप होय की नाही म्हणून 1-2 जाल्ला तितलेची आनी वयर वचचा पळोवक कशी आणि आमगे सिनेमा इंडस्ट्रीन तर तुम्ही स्टोरी बरोवका बरयता आसा की एक बरायला त्याचे तुम्ही सांगेल म्हण इथं हांव निमगेल म्हणून सांगून सोडता आमगेला मस्त जन प्रोड्युसर आसाच आता तुळू सिनेमाचो नॅशनल अवॉर्ड मेळयला आता नित्यानंद पै त्यांनी प्रोड्यूस केला पड्डाई सिनेमा कन्नडांत मस्त जन प्रोड्युसर्स आसाची OTT प्लॅटफॉर्म्साचे ओनर्स आमगेल आमचे गेले आसाची तशी एक लायक सिनेमा बरयला रे 100% मुखार येताची ऍक्च्युली ह्या ऑक्टोबरांतू हांवें एक पिक्चर प्लॅन करता सर म्हळ्यार विथ माय फ्रेंड उदय म्हणून हांव आनी तो सर हेंची GSB हंतूची कोंकणी सिनेमा करता म्हणून प्लॅनिंग आसा ऑक्टोबरान शूटिंग वता आसाची हें फर्स्ट स्टेप मिगेल ऑब्वियसली अशें करता एक इतले प्रोजेक्ट आमगेल हंतू भायर येवका म्हणून आता परत ऑक्टोबर तुम्ही सांगेल म्हणून की एक स्टोरी रेडी असतो शूटिंग वता आसा तुमगेला विषय सपोर्ट खंडित येतले अंड सूर्या ऑल द बेस्ट थँक्यू जावन होड अन्नान कितले नाव केला की ताजे डबल नाव करची वरी डेफिनेटली खुशी जाता आमकां कसं नाही म्हळ्यार आम्ही एक 4 जण सांगू येता आमगेलोची समाजात चल्लो म्हणून सांगून सो ऑल द बेस्ट तुम्ही लक्केल पुरो जावो यूथ ऑफ GSP देखून तुमकां पास अभिनंदन थँक्यू सो मच पुरो जन यूथ ऑफ GSP चॅनलाक सबस्क्राईब करायची अनेक नवनवी आर्टिस्ट येताची नवनवी इंटरव्यूज येता पळयता आसाची तशी कोंकणी सिनेमात ऑक्टोबरांत हांव स्टार्ट करता आसा तुमगेल सपोर्ट आसो अशी केल्यार वर्सा एक सिनेमा करचे प्लॅनर आसा हांवें कोंकणी सिनेमा आमगेल कोंकणी सिनेमा पळोवता कसो जाता हांव ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच हे आयचे एपिसोड जावन आशिल्ले अशीच विंगड एपिसोड घेवन तुमगेल मुखार आमी येता आसताची यूथ ऑफ GSP का सब्सक्राइब जायाची लाइक करायची शेयर करायची कमेंट घालायची धन्यवाद.